संकटा वेळार प्रत्येकाक याद जाता तो संकटमोचक गणराय। गोंयांत सद्याक मोठे संकट आसा ते मायनिंग बंदीचे। मायनिंग वाठारांतले लोकूय चवथीच्या उत्सवात वांटेकार जातात। तांचे निमणे मागणे एकूच, मायनिंग सुरू जावचे। आता पळोवया असोच मायनिंग सुरू जावचे म्हूण केल्लो मायनिंग देखावो। हे ट्रक, जेसीबी, ऑफिस, माकना न्ही, ही मायन न्ही, हो गणपतीचो मायनिंग देखावो। मायनिंगाचे देखाव्या वयर बसयल्लो हो संकटमोचक गणराय। हो देखावो केला होणा सोनशेच्या प्रकाश गावसाच्या घरात। ऐकयात हे देखाव्या फाटलो उद्देश। आमचे सगळे बिझनेस म्हणटा ते मायनिंग डिपेंडेंट आहा आनी गेली 5-6 वर्सां जाली मायनिंग बंद आहा। त्या कारणान आमी हे फावट अशें चिंतले की देवा बाप्पाक आमच्या गणपतीकूच आमी मायनीर बसयला आनी मायनीर बसोवपा खातीर आमकां मायनिंगाचो देखावो करचो पडलो। आनी ह्या उद्देशान आमी देवा कडेन बी सांगणें घातलां की ह्यान फुडें आमची मायनी सुद्दां चालू जावची आनी ही मायनिंग जो बेल्ट आहा न्हू ते सामके गरिबीच्या हालतान लोक काडलेले आहा आनी चवथ सुद्दां तितली तेंची नेटान जावची ना म्हणून ह्यान फुडें ह्यो मायन चालू जावन चवथ सुद्दां बरे भशेन वयची आनी बरे दीस वयचे असो आमचो उद्देश। आनी सादारणशे आनीक बिझनेस ना, शेती विती आसली ती मायनिंगा खातीर गेली, काजी कोणाचे बागायतदार कुळागर असले ते सगळे मायनिंगान गेला। आनी तशेंच गणपती कडेन आमी त्या उद्देशानूच गणपती तसो बसयल्लो आहा मायनीचेर की तेणी मायनी कश्यो तरी आमच्यो चालू करच्यो। स्टुडंटा खातीर विश्वनाथ नेने। घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक।